म्हणजे वाट्याक कित्याक आयला म्हाका खबर ना. म्हणजे आजसून कितें व्हडलें कितें घडलां अशेंय ना, कित्याक अजून करपा सारकें खूब उरलां. इतलेंच समजता की फुडलो वावर करपाक हो भोवमान म्हाका उर्बा दितलो, उमेद दितलो आनी तातूंतल्यान फुडें बरो वावर जावंक पावतलो अशी आस्त हांव बाळगितां. ही सत्काराची कल्पना मुखार व्हरून साकार केल्ले बद्दल हांव म्युजीक माफिया अशी माफिया म्हणना फुडें भंय दिसपाचो पूण ही म्युजीक माफिया साहित्य माफियाचे वाट्याक आयल्या. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. रवींद्र भवनाचे प्रशांत हे तर म्हजे इश्ट, ह्या इश्टांच्या तोंडसून कसली तुस्त आयकतना आंगाक लागता. पण हांव खालतिकायेन तांणी जी म्हाका म्हजे बद्दल जी उतरां सांगल्यात त्या खातीर तांकां हांव दिनवासतां, मनाक काळजातना. म्हजो इश्ट, म्हज्या इश्टाचोच सत्कार करचो हो एक सुयोग म्हाका आयला. हो एक अमृत क्षण दिसता म्हाका. भाई सर्वसमावेशक असो ट्रान्सपरंट मन काळजाचो असो एक मनुश्य. ताणी खूब साहित्य रचला. हांव आतां खंय भायर वयता पुराय देशांत खंय गेल्ले कडेन पयलीं कोण येता आनी म्हाका विचारतात, यू नो दामोदर मावजो, ही इज माय गूड फ्रेंड म्हणून. म्हाका हास्य दिसता. दामोदर मावजो म्हजो बऱ्यांतलो बरो फ्रेंड असो एक अशा एक ट्रान्सपरंट उक्त्या मना काळजाच्या सर्वसमावेशक अशे म्हाज्या इश्टाचो जो सत्कार जाता म्हाका खूब आनंद जाता. एक परंपरा घालून दिला म्युजीक माफिया आणि रवींद्र भवनान गेल्ले वर्सा साकून की कांय आमच्या ज्येश्ठांचो जांचे एक कर्तूप आहा गोंयचे खातीर, भाशे खातीर, संगिता खातीर, संस्कृती खातीर, कले खातीर तांचो भोवमान करपाचो. आनी त्या निमतान माचेर हांगा आमचे बरोबर आसात ज्येश्ठ साहित्यीक, भारतीय साहित्यीक म्हणटा, कित्याक भारतभर तांचें नामना आसा ते भोवमानादीक दामोदर मावजो, जे भाई ह्या नांवान आमकां सगळ्यांक परिचीत आसात. आनीक आमचे बरोबर आसा तो सन्मान करपा खातीर तितल्याच ताकीचे आनी एक व्हडले साहित्यीक, भारतीय साहित्यीक महाबळेश्वर सैल. कार्मेलीला लागून, आता कार्मेलीन म्हळ्यार तुमी समजूशात की भायली कोण गर्लफ्रेंड बी आशिल्ली म्हण. कार्मेलीन ह्या भायल्या कादंबरी लागून संपूर्ण देशा भितर ज्यांची नामना जाली, जे पुस्तक कित्येक भाशांनी भारता भितर भाशांतरीत जाल्लें आसा, ट्रान्सलेट जाल्लें आसा, ते भाई तांची कित्येक पुस्तकां आयिल्लीं आसात. आनीक तांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. वेगवेगळ्या हातूंत तांणी काम केल्लें आसा, साहित्य मळाचेर काम केल्लें आसा. आनी ताका लागून म्युजीक माफियान थारायलें की ह्या खेपेक हो पुरस्कार तांकां दिवपाचो. Agak nak apa tu